स्वागत. म्हज्या वांगडा आमच्या पार्टीचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी नायक, जनरल सेक्रेटरी बाब सुरेल केळवे, हांव संदेश टेलेकर, वायस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें रिजन म्हणजे एक ऑर्डर आमी काल वाचली. ही ऑर्डर आसा आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची. ही ऑर्डर कितें म्हणटा तें हांव पयलीं वाचून दाखयतां. पी.आय. तुकाराम Chauhan, under suspension of Kunkolim PS and presently attached to District Police Reserve Line, South Margaon, Suspension Headquarter, is hereby reinstated into service from suspension with immediate effect. हांगा म्हणल्यार आमकां हातूंत कांयच प्रॉब्लम ना, पण मुखाल्लें जें सेंटेन्स आसा त्या ऑर्डरीचें, ऑन रिइन्स्टेटमेंट इंटू सर्वीस P.I. Tukaram is attached to PHQ Panjim till his regular posting is issued by Police Establishment Board. Fine, कांय प्रॉब्लम ना. The period of his suspension from 7/9/2023 till the date prior to joining the duty on reinstatement is treated as period spent on duty for all purposes. हाजो अर्थ अशें जालें की एक मनीस जाचेर पुलीस डिपार्टमेंटान सुरवातीक जो पुलीस डिपार्टमेंटाचो स्टेटमेंट आशिल्लो की ऑन प्रायमा फेसी एविडन्स, म्हणजे ज्या दिसाक P.I. तुकाराम चव्हाणाचें सस्पेन्शन जाल्लें त्या दिसाक सरकाराचें आनी जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा दोगांयचो स्टेटमेंट आशिल्लो की ऑन प्रायमा फेसी एविडन्स P.I. Tukaram Chauhan is फाउंड गिल्टी एंड हॅन्स अंडर सस्पेन्शन ताका प्लेस केला असो पुलीस डिपार्टमेंटाचो स्टेटमेंट आशिल्लो. आज जेन्ना ही ऑर्डर आयली आनी ताचो जो एंटायर पिरियड जो ताका पनिशमेंट असो आशिल्लो तो ताचो पिरियड स्पेंट ऑन ड्युटी जालो. हाजो अर्थ असो की ताका ती पेड हॉलिडे जाली. म्हणजे ज्या मनशान वायट काम केलें, ज्या मनशान करप्ट प्रॅक्टिसीस हाडल्यो पुलीस डिपार्टमेंटान आनी प्रॅक्टीस केल्यो, त्या मनशाक आज खंय तरी ताजो बेनिफीट, ताजो फायदो दिलो गेलो इन्स्टेड ऑफ गिवींग हिम पनिशमेंट. ज्या दिसाक ताजें सस्पेन्शन जालें ताज्या पयलीं इन्सिडंट असो आशिल्लो की एका वेवसायिका कडल्यान 10 लाख रुपया खंडणी म्हणजे ब्रायब हाणें घेतली आनी ती घेता आसतना आमी जशी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्या दिसाक आमी सांगिल्लें की ती घेता आसतना CMचें नांव सांगिल्लें. आनी अशें आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतकीर विदीन 2-3 वरां भितर ताजें सस्पेन्शन आयलें. खंय तरी मनाक एक सू जालें, बरें दिसलें की CMन तेजेर एक्शन घेतली म्हणून, आनी CMचें इनवॉल्वमेंट ना अशें दिसलें. पण आज जेन्ना 2 म्हयन्या नंतर ती इन्क्वायरी काबार करून, म्हणजे हाजो अर्थ इतलोच जाता की ती इन्क्वायरी वॉज जस्ट अ फार्स. ती इन्क्वायरी नाशिल्लीच, लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर एक बारीकशें कितें तरी केल्लें आनी तातूंतल्यान कांयच निश्पन्न जावना. आनी आज अशें दिसपाक लागलें की CM खरेंच हातूंत इनवॉल्व आसा काय कितें. एक असो ऑफिसर जो एंटायर टेन्युअर म्हणजे जेन्नाच्यान ड्युटेर आयलो, रायट फ्रॉम ही वॉज अ PSI आंटील आतां, हांव इंडिविज्युअल पर्सनल हें करपाक वचना, पण अशे ऑफिसर्सांक जेन्ना असो न्याय मेळटा म्हणजे तांचेर एक्शन जावपा सोडून तांकां बरे हातून जेन्ना सोडटात तेन्ना जे सिन्सियर बरे भशेन काम करपी ऑफिसर्स आसा गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान, आनी हांवें स्वता काम केलां, म्हाका खबर आसा खुबशे बरे ऑफिसर आसा, तांचेर हो अन्याय. तांच्या खातीर खंय तरी एक डिमोटिवेशन, कित्याक खूब सिन्सियरली काम करता आनी ते फाटीं उरता. आनी अशे ऑफिसर्स जे आसा तांकां जे करप्ट प्रॅक्टिसिसान गुंतलेले आसा, आज तो रिइन्स्टेट जाला, फाल्यां तो खंय तरी प्रेशर मारतलो, खंय तरी बऱ्या पुलीस स्टेशनार वतलो आनी परत आशिल्लो तसो करप्शनान लिप्त जातलो आनी ज्या ज्या लोकांक म्हाका दिसता तो पावयता तांकां तो पावोवपाक परत लागतलो. सो सिंपल गजाल हांव CMक विचारपाक सोदता, खरें तुजें इनवॉल्वमेंट आशिल्लें काय कितें म्हणून ही इन्क्वायरी बरे भशेन जावं ना काय कितें, सिन्सियरली जावं ना काय कितें, तातूंत इन्क्वायरी जी जाली तातूंत सगळे फॅक्ट्स कन्सिडर केले काय कितें. हांव
जेन्ना आमी हो क्लेम केल्लो की ताणें तशें केलें तेन्ना आमकां आमचे कडेन जे एविडन्सीस आसा ते आसाच, पण त्या भायर ज्या SP सावथ तेन्नाचो जो SP सावथ आशिल्लो डॅनियल, ताणें जेन्ना मिडिएट केल्लें आनी ताणें सांगिल्लें की ताणें ताज्या प्रेशरा अंडर PI तुकाराम चव्हाणाक ते 10 लाख रुपया त्या कंप्लेनंटाक परत दिवपाक पडिल्ले, त्या SPची स्टेटमेंट घेतला काय कितें? आनी घेतला जाल्यार ती ताणें बदलली काय कितें? कित्याक ज्या मनशान मिडिएट केलें तो मनीस जर आज बदलता आनी तो डिपार्टमेंटाचो एक युनिफॉर्म फोर्साचो जर SP आसा जाल्यार ताजेर पयलीं आज एक्शन जावपाक जाय. एक तर SPचेर एक्शन जावपाक जाय किंवा ही इन्क्वायरी रॉंग आसा हें सरकारान आज आमकां सांगपाक जाय. दोन गोश्टी CMक आनी DGP गोवाकूय सांगपाक सोदता की तुमी ही जी इन्क्वायरी आसा PI तुकाराम चव्हाणाची ती पब्लीक करात. आनी सेकंडली CMक सांगपाक सोदता मातशें लक्ष घाल, तुजें जर इनवॉल्वमेंट ना जाल्यार लक्ष घालचें आनी प्रॉपर इन्क्वायरी जाला काय ना हाची चवकशी करची. अशे ऑफिसर्स आज जेन्ना डिपार्टमेंटान परत येतले तेन्ना डिपार्टमेंटान लॉ अँड ऑर्डराचेर खंयच कंट्रोल उरपाना. खुबश्यो गोश्टी बाकीच्योय आसा. आज भारतीय जनता पार्टी खंय तरी महिला सशक्तीकरणा खातीर सावथ गोवाचें सीट जें आसा तें महिलांक दिवपाक सोदता. हांव तांच्यो ज्यो कॉन्टेंडर्स आसात बाय शेफाली वैद्या, सुलक्षणा सावंत, सविता तवडकर, सावित्री कवळेकर आनी पल्लवी धेंपो हांकां विचारपाक सोदता की अशे ऑफिसर्स जेन्ना डिपार्टमेंटान आसतले तेन्ना तुमचे लॉ अँड ऑर्डर आनी बाकीचे जे हें आसा तुमी तांच्या बरोबर सेफ फील करतली काय कितें? कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान जर इन्क्वायरी केली बाब तुकाराम चव्हाणाचेर, PI तुकाराम चव्हाणाचेर, जाल्यार खुबश्यो गोश्टी भायर सरतल्यो. हांव त्यो उघड करपाची गरज ना. डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा. म्हाका दिसता एक थोरो इन्क्वायरी ताजेर जावपाक जाय आनी खरें कितें आनी खरेंच इन्क्वायरी जाली काय ना हाजेर आमकां क्लियर कट CMन आनी पुलीस डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय. संदेशान म्हटलें की कायदो आनी सुवेवस्था, लॉ अँड ऑर्डर हे राखपाची जबाबदारी गृहमंत्र्याची आसता आनी आमचे मुखेलमंत्री आमचे गोंयचे गृहमंत्री आनी ही तांची जबाबदारी. पूण आमी पळयता की दिसान दीस क्रायम रेट वाडत चल्ला. रस्त्यार एक्सिडंट जावन दुर्दैवी कितलेशेच गोंयकारांचो मृत्यू जाता आनी हे सगळें दोळ्या मुखार दिसता आसतना CM कांयच करिना. पयर एक पब्लिसिटी स्टंट मात CMन केलें की केप्यां जो एक दुर्दैवी एक्सिडंट जालो थंय ते अचानक पावले आनी तांच्यांनी थंय जी पब्लिसिटी स्टंट केलो तो सगळ्यांनी आमी पळयलो. हांव पब्लिसिटी स्टंट हेका कित्याक म्हणटा? कारण हो ट्रक कर्नाटकांतल्यान गोंयान आयलो, गोंयान येवन त्या ट्रक ड्रायव्हरान सोरो पिलो आनी तेजे उपरांत हो मुखार येवन एक्सिडंट घडलो. CM आनी सुभाष फळदेसाय, त्या भायर रमेश तवडकर आनी कितलेशेच मंत्री आमदार काणकोण मतदारसंघान त्या वाठारान आशिल्ले. स्वता गृहमंत्री CM थंय हजर आसतना एक ट्रक ड्रायव्हराची कापस्ताद जाता की गोंयान येवन बिंदास सोरो पिवन गाडी चलोवपाची. हो CM थंय आसतना ही कापस्ताद जेन्ना एका सामान्य ट्रक ड्रायव्हराची जाता तेन्ना आमकां कळटा की कायदो आनी सुवेवस्था आमची कितली इबाडल्या ती. म्हणजे डॅरिंग जाता कशें? CM जे 20-30 पुलीस पर्सनल्स घेवन भोंवता आनी त्या वाठारान जर इतले लोक, इतले पुलीस पर्सनल्स त्या दिसा आसा जाल्यार हो ट्रक खंय तरी आडोवपा जाय आशिल्लो. हांव मुखेलमंत्र्याक इतलेंच सांगपाक सोदतां की ह्या एक्सिडंटान कोण ना कोण तरी मरता हें आमी दर दिसा वाचता आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचे हाचेर कांयच कंट्रोल ना. एक दीस हांव CMक मुद्दम सांगपाक सोदता की हो ट्रक खंय तरी हितून दर्येन भितर पडलो पूण आनी CM तेजे उपरांत थंय थोड्या वेळान पावलो. यदा कदाचित केन्ना CMची कॉन्वॉय वता आसतना असो कोण तरी पिवन ट्रक एक ताज्याच कॉन्वॉयचेर मारले जाल्यार आमचें कितें जातलें? हो विचार
मुखेलमंत्र्यान दवरून गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सारकी उरपा जाय हाचेर विचार करचो अशें म्हाका तरी दिसता. पर्सनल ब्रायबरी कांयच ना. कंप्लेन घातलेली आसा तुजेर? कित्याचेर? तेजेर? ना. हेचेर काय ना, म्हाजें म्हणणें इतलेंच की जेन्ना इंटरनल डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी जर इम्पार्शली जायना जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचेर फाल्यां लोकांच्यो इन्क्वायरी इम्पार्शली करतले हो विश्वास लोकांचो उरचो ना. इतलेंच म्हाका दिसता. म्हणून ती इन्क्वायरी खंय तरी इम्पार्शली जावपाक जाय आशिल्ली. डिपार्टमेंटाचे स्वताचे डिपार्टमेंट, कित्याक हांव कनेक्टेड आसा डिपार्टमेंटाक, आय हॅव वर्क विथ द डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, आनी म्हाका कितलेशे ऑफिसरांचो फोन आयलो, दे वेर सरप्रायज विथ द इन्क्वायरी रिपोर्ट, आनी ते म्हणपा लागले ताजें रिइन्स्टेटमेंट जाता म्हणून. म्हाका 5 दीस पयलीं सांगिल्लें ऑफिसरांनी की ताजें रिइन्स्टेटमेंट जाता म्हणून. म्हणजे जेन्ना एक ऑफिसर ब्लेटंट करप्शनान गुंतला, ताजेर जर कांयच एक्शन जायना जाल्यार दुर्दैव आमचें. जाल्यार राज्यान कांयच उरलें ना. पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी कांय एक्सपेक्टेशन करपाक शकना. आनी हो पर्सनल हाजो प्रश्नूच ना, कित्याक हाजेर पळयल्यार लास्ट सेंटन्स म्हणा, ही शॅल बी पेड ऑल हीज ड्यूज एज पर रूल. म्हणजे ज्या दिसा तो सस्पेंड जाल्लो ते आज ताजे रिइन्स्टेटमेंटा पर्यंत जितले दीस ताणें काम करूंक ना ताजी फूल सॅलरी ताका मेळपाची. म्हणजे दीस इज नथींग बट अ पेड हॉलिडे. जेन्ना सस्पेंड केल्लो तेन्ना कितें आरोप जाल्ले आनी कितें स्टेटमेंट जाल्ले सगळ्यांक खबर आसा. संदेश बाबान तुमकां सांगलें. सो पनिशमेंट जावंक ना तो जावकूच ना. वयल्यान पेड हॉलिडे, ही इज बींग पेड हीज फूल सॅलरी फॉर द टायम दॅट ही हॅज नॉट इवन वर्कड. तर तांणी जशें म्हळें, इमॅजीन द इफेक्ट दीस हॅज ऑन द अदर ऑनेस्ट अँड हार्ड वर्कींग पुलीस ऑफिसर्स. तांकां कितें आज इन्सेंटीव आसा, कितें तांकां गरज आसा बरें काम करपाची, जेन्ना असले बाद ऑफिसर्स तांकां कांयच पनिशमेंट जायना आनी वयल्यान तांकां पेड हॉलिडे मेळटा, जाल्यार वॉट इज द इन्सेंटीव फॉर गूड ऑफिसर्स टू डू अ गूड जॉब. एंड दॅट इज वाय आमची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जी आज जाल्या गोंयांत ताचें हें कारण आसा. आनी ताचें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ द चीफ मिनिस्टर अँड होम मिनिस्टर ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.